8 ते 9 तारखेक आमचे सरकारी महाविद्यालय खांडोळाचे विद्यार्थी मंडळ जे आसा ते अखिल गोमंतकीय आंतर उच्च माध्यमीक आणि महाविद्यालयीन लेवलाचेर घुमट सर्त घेवपाची आसा। त्या खातीर आयज तुमकां सगळ्यांक आमी हांगासर आपयल्ले आसा हेची थोडीशी म्हायती दिवपाक। अजून पर्यंत आमच्या मदीं 15 सर्तकांनी आमकां तेंचो वांटो दाखयल्लो आसा। 15 सर्तक आमच्या मदीं येतले तशेंच आनीक 4 सर्तक जे आसा तेंच्यो एंट्री अजून पर्यंत कन्फर्म जाल्ली ना, पूण आमी चडांत चड एक 16 ते 17 अशे ग्रूप एक्सपेक्ट केल्या आनी ते येतले। ह्या कॉम्पिटिशना खातीर आमी पयले प्रायज दवरलेले आसा 5000 ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट, दुसरे प्रायज 3000 ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट आनी तिसरे प्रायज 2000। तशीच वैयक्तीक इनामाय आसतली। तितून भितर उत्कृश्ट गायक, उत्कृश्ट घुमटवादक, उत्कृश्ट शामेळवादक, कासाळें वादक अशी वैयक्तीक बक्षिसां आसतली। आमचे मदीं त्या सुवाळ्याक बक्षीस वितरण समारंभाक आमचे मदीं आसतले आमचे स्थानीक आमदार तशेंच गोंय राज्याचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे आनी आमचे बेतकी खांडोळाचे पंचायत सदस्य सरपंच श्री दिलीप नायक हे आमचे मदीं आसतले। तशेंच सकाळीं जावपी उक्तावण सुवाळ्याक आमचे मदीं आसतले गोंय राज्याचे नामनेचे लोक कलाकार जेंच्यांनी गोंयांतूच न्ही तर अंतरराष्ट्रीय पातळीचेर गोंयचें नांव केल्लें आसा, श्री कांता गावडे हे आमचे मदीं आसतले। जे पयलीं 3 वर्सां फाटीं वेलिंगकर एंड संस्थान थंय घेतिल्ली ही दुसरी देवी कृष्णाच्या हॉलांत जातली अशें प्रेजेंट करचें पडटलें आनी तांकां आमी वेळो मर्यादा दिल्ली आसा ती म्हणजे 16 ते 18 मिनटां।